आनी हातूंतल्यान ताचो फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट फाल्यां पर्यंत येतलो. आयल्या उपरांत तो फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट होय सगळ्यांच्या मुखार दवरतले. The report of the Legislative Assembly for the upcoming Assembly session, audit report of the CAG, ताज्या उपरांत फायनान्स अकाउंट रिपोर्ट 2023-24 वॉल्यूम 1, फायनान्स अकाउंट रिपोर्ट वॉल्यूम 2 आनी एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स 23-24 हे कॅबिनेटात पास जाले जे फुडल्या असेंब्ली सेशनाक वयतले. ऑपरेशन सिंदूर हाज्या बद्दलूय डिस्कशन जालें आनी कुडोज टू द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया अँड द इंडियन आर्म फोर्स ऑन द सक्सेसफूल एक्झिक्युशन ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर. आयच्या ऑपरेशन सिंदूर हे जे आज सकाळी फातोडीर 3:30 वरांचेर जालें त्या ऑपरेशन सिंदूर हाज्या बद्दल हांव तिनूय आर्म फोर्सीस म्हणजे नेव्ही आसतले, मिलिटरी आसतले किंवा सैन्य दल आसतले हांचे सॅल्यूट करता तांकां की तेंच्यांनी ज्या पद्दतीचो बदलो परत घेवपाक जाय आशिल्लो तो बदलो घेतलो. मॉक ड्रिलाचे ब्लॅकआउटूय 7 उपरांत आसा. ब्लॅकआउट ज्या ज्या जाग्यार गरज आसा त्या त्या जाग्यार डायरेक्टली ब्लॅकआउट करतले आनी ब्लॅकआउटांतल्यानी वेगवेगळ्यो ज्या पद्दतीचो अलर्टनेस लोकां मदीं येवपाक जाय ते ब्लॅकआउटूय करतले.